फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकात केंद्र सरकाराचे बजेट जाता आणि ते बजेटा खातीर सगळे स्टेटी कडल्यान जे सजेशन घेता तेजी मिटींग काल जाली. थंय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सुमार 3,860 कोटीचे डिमांड्स केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामना फुडें दवरल्या. ते बजेटान मागीर तेंचे कितें मेळटा तें फुडें कळटलें. पण जे डिमांड दवरल्या तितून 700 कोटी टुरिझम डेव्हलपमेंट, क्लायमेट चेंज, वेस्ट टू एनर्जी, रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हेजे खातीर मागल्या. तेजे उपरांत ज्यो स्किमी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्किमी आसता तेजो एक रेशियो आसता. गोंयांत चडसो 60-40 रेशियोन जे स्किमी आसता त्यो जाता. आनी बाकीच्या बऱ्याचशा स्टेटींनी सारके नॉर्थ इस्ट स्टेटींनी नॉर्थ इस्टर्नाचे जे स्टेट्स आहा थंयच्या स्टेटीन तेका 90-10 असो रेशियोन आसता. सो त्या पद्दतीन गोंयाकूय तशी फेसिलिटी स्मॉल स्टेट आशिल्ल्या कारणान रेवेन्यूचे रिसोर्सीस कमी आशिल्ल्या कारणान गोंयाकूय 90-10 ह्या रेशियोन त्यो स्किमी मेळच्यो म्हणून तेंच्यांनी डिमांड घातला. दुसरें कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे गोंय सरकारान नवें केला तेजो ओवरऑल डेव्हलपमेंट म्हणजे मेडिकल फेसिलिटी, रोड नेटवर्क, टुरिझमा खातीर ते एकेवटेन वेस्टर्न घाट्स लागता. ह्यो सगल्यो गजाली सांबाळपा खातीर आनी तो डिस्ट्रिक्ट बरे तरेन डेव्हलप करपा खातीर 500 कोटीचो एक स्पेशल पॅकेज दिवची म्हूण तेंच्यांनी मागल्या. तेजे उपरांत इंडस्ट्रियल रोड कॉरिडोर इंटग्रेटेड असो रोड हायवे नेटवर्क तयार करपा खातीर 1000 कोटीची मागणी केल्या. रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर तेंच्यांनी 3 मेजर सिटी हैदराबाद, बेंगलोर आनी पुणे टुरिझम आनी ट्रेड हे दोनी लक्षांत घेवन ह्या तिनूय सिटींतल्यान डायरेक्ट म्हणजे रेग्युलर अशी ट्रेन आसची ती तेंच्यांनी एक सुपरफास्ट ना जाल्यार वंदे भारत ह्यो ट्रेन हांगासरल्यान गोवा टू ह्या 3 सिटींनी कनेक्ट करपाक दिवचे म्हणून मागल्या. आनी तितून तेंच्यांनी 160 कोटी रेल्वे कडल्यान आनी मागल्या. ते एक मडगांवचे रेल्वे स्टेशन नव्यान बांदपाक आनी मयां एक रिंग रोड तयार करपाक. मयाचे 2-3 कडेन तेंचे हे लागता क्रॉसींग लागता आनी ते गाडयांक क्रॉसिंगा वेळार खूब त्रास जाता. ते रिंग रोड तयार करपा खातीर तेंच्यांनी एक टोटल 160 crore मागला. तेजे उपरांत सॉयल इरोजन, मँग्रुव्ज, रिवर बँक प्रोटेक्शन, फ्लड मिटिगेशन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे जाग्यार घालपाक 600 कोटींची मागणी केल्या. आनी तेजे उपरांत आनी 300 कोटीची हेल्थ सॅक्टरा खातीर म्हणजे 3 वेगवेगळे कॅटेगरी कॅन्सर हॉस्पिटल आनी बाकीच्यो सगल्यो GMCची फेसिलिटी मागीर डिस्ट्रिक्ट लेवला वयले फेसिलिटी, प्रायमरी लेवला वयले फेसिलिटी ह्यो सगल्यो वेगवेगळे कॅटेगरी 100 अशें करून टोटल 300 कोटींची सपोर्ट फायनान्शियल एड केंद्रीय बजेटांतल्यान तेंच्यांनी मागल्या. दुसरें एक 100 कोटी एडिशनल तेंच्यांनी हेतूंतले 100 कोटी जे आहा ते एमर्जन्सी ह्या 300 कोटींतले 100 कोटी एमर्जन्सी सिस्टम म्हणजे एम्ब्युलन्स 108 जी आहा वा ट्रॉमा युनिट जो आहा हे सगळे अपग्रेड करपा खातीर मागल्या. आनी एक 600 कोटी तेंच्यांनी सिवेज सिस्टम म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट, सिवेज सिस्टम, ड्रेनेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगल्यो गजाली जाग्यार घालपाक हे 600 कोटीचे मागणी केल्या. आनी 100 कोटी आनी एडिशनल मागल्या तेंच्यांनी ते रिन्युएबल एनर्जी ह्या सॅक्टरान काम करपा खातीर फाटले फावटीचो डिमांड आसलो रिन्युएबल एनर्जीन इन्वेस्टमेंट करपा खातीर हितून डेव्हलपमेंट करपा खातीर 100 कोटींची आनी मागणी केल्या. अशें टोटल हे जे डिमांड आहा ते पावता 3,860 कोटीचे ऑलमोस्ट 4,000 कोटींचे डिमांड केंद्र सरकारा मुखार मागल्या. येता ते फेब्रुवारीच्या पयले सप्तकात फेब्रुवारीचे 1-2 तारखेचे बजेट जातले केंद्रीय तितूंतल्यान कितें मेळटा तें तेन्ना हे मागलेले गजाली कितें मेळटा तें तेन्ना कळटलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.